गोंयचे बिचीचे टार बॉल्स आणि बाकीचे विषय येताले आणि आमी तेन्ना अपॉइंट केल्ले आणि तेजो रिपोर्ट आमकां येयल्लो फ्रॉम मॅरायन पोल्युशन बुलेटिन आणि तशेंच सायन्स ऑफ द टोटल एनवायरमेंटाचे रिपोर्ट येतरी हे टार बॉल कशें जाता आनी खंयच्यान जाता हो विशय खुबशे लोकांनी डिबेट करीत आसता तेन्ना हेजो सोर्स कितें हो काडला हो सोर्स गोंयान जे येता हे टार बॉल सगळे कोस्ट लायन गुजरात धरून बाकीचे कोस्ट लायनीन येता पूण गोंयान जे येता हे इट इज फ्रॉम द बॉम्बे हाय तो थंयच्यान आनी प्लस थंय टँकरी मुवमेंट जो चलता हेजे वयल्यान दिता सो एंटायर रिपोर्ट हांवें ऑनरेबल आमचे एनवायरमेंट मिनिस्टर जावडेकर जीक धाडला आनी तेणे 5 तारखेक धाडलेलो ऑगस्टाचेर तेणे एक्नॉलेजमेंटूय केला आनी तेजे स्टडी करून ताका कशें गोंयचे टार बॉल गोंयान येवपाचे कशें बंद करूंक शकता हेजे विशयाचेर डिस्कशन चालू आसा. दुसरो विषय जो आमकां खबर आहा वेटलँड ऑथॉरिटी आमची कन्स्टिट्यूट केला तेजो हांव आसा चेअरमॅन एनवायरमेंट मिनिस्टर. वेटलँडान कितें जाला की एनजीटीन गोंयान 285 वेटलँड्स आसा म्हणून सांगला ती आतां एनओएक आमी अपॉइंट केला. आतां सेकंड फेज ऑफ आयडेंटिफिकेशन जाला तितू हांव थोडीशीं नांवां घेता आनी तेजे पब्लीक कन्सल्टेशन आतां नोटिफिकेशन येतलें. ती आमचे शिरोडा ह्या गांवान थंय एक वेटलँड तशेंच आमचे काना बेनावली तितूं 2 वेटलँड एक व्हडले तळे आनी कमळा तळे तशें ओल्ली चर्च तळे आसा ओल्ली तळे अशें करून 5 प्रायोरिटीचे वेटलँड आयडेंटिफाय करून तेजो एक्सरसायज हो एक्सरसायज व्हेरी बीग. थोड्याचें म्हणणें आसा की एनआयओ कित्याक जाय हेका कित्याक जाय फावना स्पॉटेड ड्युरींग द विजीट म्हणजे थंय कितें जाता आनी कसले बॉडी आसता कितें आसा ही सगळ्यो प्रायोरिटी वॉटर बॉडीज आमी घेतल्या कुर्तरी म्हाकाजान कोमिडात राय तळे ही सगळी वॉटर बॉडी डिक्लेअर करपाक आमी वेटलँड वॉटर बॉडी डिक्लेअर करपाचे आतां नोटिफिकेशन काडटले. तिसरी गोष्ट जी आसा हेका आमी जेन्ना नोटिफाय करतली आमी 2 कमिटी केल्या ग्रीव्हन्स कमिटी अंडर वेटलँड आमचो एक्स हायकोर्ट जज डेजमंड बाब ताजो चेअरपर्सन आसा तशें टेक्निकल कमिटी आमचो रिचर्ड बाब जो एक्स फॉरेस्टर आसलो ताका केल्ले आसा. सो ह्यो प्रायोरिटी आसा की गोंयचे वेटलँड आयडेंटिफाय करून एक्च्युअल वेटलँड करपाच्यो ही भावना घेवन फुडें गेल्ले आसा. म्हाका दिसता हे तुमकां सगळ्यांक कळोवपाक जाय आशिल्लें म्हणून ऑनरेबल सीएमाक रिक्वेस्ट केलो. दीस 265 वेटलँड्स आर एक्झिस्टिंग. कितें जाला एनजीटीन कितें केलें आनी फॉरेस्टान तेन्ना केलें सेंट्रलान की वयल्यान ऑक्युलर विजन घेवन इवन देवाची तळी आनी बाकीची गोष्टी बारीक तळी देखून वेटलँड म्हणून दाखयले. वेटलँड आर नॉट डिफायन्ड वेटलँड्स आर डिफायन्ड वॉट आर वेटलँड. सो तो प्रोसेस हो सारको जावचो म्हूण आमी चालला. आतां ऑलरेडी बोंडवल लेक आमी केला सेकंड आतां 5 लेक आमी 5 ही करता अशें करून बाय मार्च पासून वी आर टार्गेटिंग टू डू अराउंड 70 वेटलँड्स ऑफ गोवा विच आर आयडेंटिफायड विथ प्रॉपर डॉक्युमेंटेशन सगळे पब्लीक हियरिंग करून कन्स्ट्रक्शन करून गोंयचे वेटलँड आयडेंटिफाय करपाचो बाय मार्च आमी करपाचो प्रोग्रेस तो चालू केल्लो.